नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर आमचे खाशेल्या कार्यावळींत इश्टानो आमच्या वांगडा आसात कोंकणीचे एक ज्येश्ठ साहित्यीक जाणी कोंकणीक खऱ्या अर्थान एक भौसाचो आवाज केलो. कोंकणीक जनते मेरेन पावयली, लोकांच्या काळजा मेरेन पावयली. उत्तुंग जांची प्रतिभा अशे बाब पुंडलीक नायक आमच्या वांगडा आसात. ते आतां 21 तारखेक आयज तांच्या वयाची 70 वर्सां पुराय करतात आणि त्या निमतान आमी तांचे कडेन करूंक आयल्यात एक खासा भासाभास. पुंडलीक बाब, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां येवकार. धन्यवाद. आमी ल्हान आसतना सावन तुमचें साहित्य वाचत आशिल्ले. अच्छेव, खणखण माती, बांबर ते आयज मेरेन हो जो प्रवास आसा, आज फाटीं पळोवन तुमी जेन्ना पळयतात तुमकां कितें दिसता? एक परिपूर्णतेची कृतार्थतेची एक भावना मनात रुजून येता. जे कितें केलें तें अतिशय प्रामाणीकपणान केलें. आनी साहित्य बरयतना तुजे सारके प्रतिभावान जे भुरगे आशिल्ले तांकां सोदून काडपाचें काम केलें, फक्त बोलयत रावलो ना. देखून कोंकणी लेखकांची संख्या वाडत गेली, प्रतिभा चौरत गेली. तुम्ही तरेतरेचे साहित्य प्रकार खेळयल्यात. तुम्ही स्पर्श करुनात असो एकूय साहित्य प्रकार कोंकणीन जाल्यार म्हाका दिसना. कथा जावं, कविता जावं, कादंबरी जावं, नाटक जावं, असो जेन्ना परिपूर्णतेचो तो ध्यास हो तुमच्या साहित्यांतल्यान दिसता. हांव तुमकां विचारिना तुमकां साहित्याची प्रेरणा खंयच्यान मेळ्ळी, कारण तुमी आयज खुबश्या तरणे पिळगेक एक प्रेरणास्थान जावन आसात. आयज घडयेक कोंकणी साहित्या कडेन तुमी कशें पळयतात? पयल्या प्रयत्नाची जाप अशी की हांवें स्वताक म्हाका केन्ना फक्त लेखक वा कथाकार वा कवी म्हणून पळयलो ना. हांवें म्हाका सदांच साहित्यीक म्हणून नदरे मुखार दवरलो. साहित्याचे जे जे प्रकार आसा बारीक मोठे ते सगळे केळोवपाचो यत्न केलो आनी तातूंत यशस्वी जातलो हाची खात्री करून घेतली. बाल साहित्य धरून ते कविता धरून नाटकाचेर स्थिर जालो तरी सुद्दां कादंबरी, नवलिका हे प्रकार हांवें सगळे कळ्ळे. आनी खंयच्याय साहित्यिकान भोवतेक कमी अदीक प्रमाणांत हे प्रकार कळोवपाक जाय अशें म्हजें मत आसा. सद्या कोंकणी साहित्य जें चल्लां, म्हणजे कोंकणी साहित्यान जें चल्लां, जे तरेची साहित्य निर्मणी जाता ताचे विशीं तुमकां कितें दिसता? बरें दिसता, समाधान आसा. म्हणजे लोक पयलीं म्हणजे संख्या वाडल्या हाचे विशीं खूब समाधान आसा. गुणवत्ते विशीं केन्ना केन्ना मन दुखवता की हाजे परस बरी गुणवत्ता येताली ती येवना काय कितें, वा ती केन्ना येतली असो एक हुस्कोय जाता अशें करून. पूण संख्यात्मक वाड खरीच कौतुकास्पद आसा. म्हणजे जंय एक दोन मनीस मेळपाक कठीण आशिल्ले, कवी, नाटककार तर नांवाचेच नाशिल्ले कोण, थंय आयज भोवसंख्येन लोक वा बरोवपी तयार जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात आनी ही खरीच आनंदाची गजाल आसा. पूण गुणात्मक नदरेन आमी खंय पावल्या जेन्ना आमी भारतीय किंवा जागतीक साहित्या कडेन आमची तुळा करतात तेन्ना? गुणात्मक हातूंत कांय कडेन चमकशी दिसता तुका चक करून, पूण ती चमक सातत्य उरना चमकेन. रोखडी धार येता पूण ती मुणावल्ले भशेन जाता अशें करून. म्हाका दिसता अनुभव विश्व जें आसा तें वाडोवपाची गरज आसा. हांव सदांच म्हणटा म्हजो अनुभव फक्त म्हज्या एकट्याचो न्हय, म्हज्या लायफाचो स्पॅन केदोसो आसतलो. 100 वर्सां सुद्दां जायना मनशाच्या आयुश्याचें, तरी सुद्दां हांव कितलें म्हणून मांडटलो. 100 वर्सां हांव कोणाचें मांडटलो. तर हांव अशें म्हणटा, हांव जेन्ना कितें मांडटा, अभिव्यक्त करता तेन्ना तें फक्त म्हजें नासता, म्हज्या आज्या पणज्यांचें आसता, म्हज्या सोयऱ्या धायरांचें आसता, म्हज्या जात भायेंचें आसता. तें सगळें व्यक्त जावपाची गरज आसा. हें व्यक्त जायना हाची कारणां तुमकां कितें दिसतात सद्या? हाजी कारण एक कारण म्हणजे सुखवस्तू जिवन. आज लेखकाचें टार्गेट कितें आसा? आपणें बरोवपाक जाय, बरे बरे कपडे घालपाक जाय, तें म्हण सगळ्यांकूच आसता. पूण आपलें एखाद दुसरें पुस्तक येवपाक जाय, आपल्या कडेन गाडी आसपाक जाय, मागीर आपणा कडेन स्वताची घराची रचना आसपाक जाय, आनी ह्या सगळ्या हातूंत आपूण लग्न जाल्लो आसूंक जाय. अश्यो लौकीक आनी संवसारीक सगळ्यो कल्पना पोटलून तो स्टेजीचेर येता.
ह्या विश्वास येता अशें करून आमी तेन्ना असो कांय विचार करूंक नाशिल्लो कोंकणी एक कोंकणी म्हणजे तेन्ना तर आमकां कोणें सांगिल्लें तुजी मान कापून मानेंतल्यान जें रक्त जितलें वयर वतलें तितली कोंकणी वयर पावतलो जाल्यार तुवें मान कापची पडटली जाल्यार आमी ती करपाक तयारी आमची आशिल्ली म्हणजे आमी फक्त साहित्या खातीर बरयनाशिल्ले वा साहित्यांतल्या प्रकारान भर घालपा खातीर न्ही आमी भाशे खातीर वावुरताले एकनिश्ठता जी आशिल्ली ती भाशे कडेन आशिल्ली. आतां ही कोंकणी राज्यभाशा जाल्ल्यान जी पोटतिडक आसा जो त्वेश आसा जो राग आसा जो संघर्श आसा तो पालवला ताका लागून अशी परिस्थिती आयली अशें तुमकां दिसता कारण सगळे कडेन आज कोंकणी भाशा साहित्य म्हळ्यार एक पयशांचो वावर असोच एक हिशोब दिसता. तसो आमी समजूय करून घेतला कोंकणीचें स्वाभावीक जैत कितें आसा तें कोंकणीचें तिका मेळत रावतलें ताच्या बद्दल प्रश्नूच ना. म्हणजे देखीक अंदूचें इलेक्शन जर आमी घेतलें जाल्यार हें सगळें इलेक्शन कोंकणींतल्यान जालें आनी तें स्वाभावीक आशिल्लें म्हणजे जाहीर भाशणां वा जाहीर सभा ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो कोंकणीन कोणूय दिल्लीचो वा कोंकणी जाणानाशिल्लो मनीस आयलो जाल्यार तो पयलीं दिलगिरी व्यक्त करतालो आपल्या कोंकणी उलोवपाक येना आनी देव बरें करूं अशीं निमाणी उतरां उलोवन तो समाप्त करता. मागीर जे प्रचार साहित्य प्रसिद्ध जातालें पयलीं फक्त तें मराठीन जातालें इंग्रजीन जातालें आतां तें हेर भाशा बरोबर कोंकणीनूय जावपाक लागला म्हणटा आज कोणाक दुबाव उरूंक ना म्हणजे अशें म्हणूं येता की कोंकणी सगळ्या क्षेत्रांनी तुजी पावली आनी ती वापरूं येता. पयलीं ती फक्त साहित्यीक क्षेत्रा पुरतीच मर्यादीत आशिल्ली आज तर गोंयच्या विधानसभेचें कामकाज सगळें कोंकणींतल्यान जाता आनी सभापती रमेश तवडकर तर सांगता की आपूण तें कोंकणींतल्यान करतलो म्हणून हो तो सगळो बदल आसा हो स्वाभावीक आशिल्लो आनी तो कोंकणीच्या वटेन येवपाची गरज आशिल्ली आनी तो तसो आयला. पूण ताचे भायर आनी कांय गजाली घडोवपाच्यो आशिल्ल्यो म्हणजे राज्यभाशा नाशिल्ली त्या प्रदेशाक ती आमी केली कोंकणी राज्यभाशा केली पूण तेजी अंमलबजावणी जी आसा तिवूय जावपाची तितलीच गरज आसा आनी ती नव्या पिळगेचें काम आसा ती जाल्ली आमकां दिसना. राजभाशा जाली आमची मान्यता मेळ्ळी की आमी स्वस्थ बसले अशें कितें तरी चित्र आमकां दिश्टी पडटा आनी ही स्वस्थता म्हाका ताळयता. हांव केन्ना स्वस्थ बसूना आनी दुसऱ्याकूय हांवें केन्ना बसूंक दिवना. आयचे भुरगे तरणाटे आपुणूय न्हिदतलो आनी तुकाय न्हीद म्हणून सांगतलो अशी विचित्र परिस्थिती आसा. हो सुखवस्तूपणा जो आयला म्हणजे साहित्य निर्मळी म्हळ्यार फकत एक स्वांत सुखाय जावन पडला तातूंत समाजाचे प्रश्न मांडिल्ले आमकां दिसनात व्यापक प्रमाणान जशे ते तुमच्या वेळार दिसताले. हाका एक कोंकणीक आमकां जैत मेळ्ळा ही एक सुखाची भावना किंवा आमी कितें तरी मेळयलें हातासलें ही एक म्हणजे जैताची भावना आनी त्याच भावनेक आमी म्हणजे व्हांवत चल्ल्यात काय आमचे लेखक खऱ्यांनीच एका वेगळ्या विश्वांत वावुरतात जंय तांकां आत्मकेंद्रीतता चड म्हत्वाची दिसता. चंगळवाद म्हणटना हांव पूण सुखवस्तू जिणेचो सोस हो लेखकाक जाला. नवोदीत मनीस सुद्दां तेच नदरेंतल्यान पळयता बरोवपी की आपल्या वाट्याक सुखवस्तू जिणें येवचें चंगळवादी येवचें अशें म्हणचो ना हांव पूण सुखवस्तू काम नाका म्हणजे त्रास नाका संघर्श तर नाकाच. हे आमी क्लासरूमान बसून संघर्शाच्यो गजाली करुया पूण प्रत्यक्ष संघर्श नाका. पूण हे जेन्ना आमी उलयता समाजांतले प्रश्न तर कांय सोंपना पूण लेखक ताचे कडेन आडनदर करतात हो लेखकाचो व्हडलो गुन्यांव कसो तुमकां दिसना हेचे घडये? गुन्यांवूच तो कारण हांव सदांच म्हणटा आदल्या काळार कोळशाचे खणीन कोळसो काडपाक वताले तेन्ना एक ल्हानशी चिमणी पांजऱ्यान घालून ते व्हरताले आनी थंय ती दवरताले आनी कोळसो काडटाले. कोळसो काडटा काडटा विखारी धुंवर जेन्ना भायर सरता तेन्ना ती चिमणी नाजूक जीव तो फडफडटालो. तो फडफडलो की सगळे कामदार जीव सांबाळून आपले पळोवन वताले आनी जीव वाटावताले. ही भावना जी आसा हे उदाहरणां आमच्या समाजांत साहित्याक लागू पडटा. म्हणजे कसलोय जर कितें वायट प्रोजेक्ट येता जाय जाल्यार पयलीं फडफडपाची गरज आसा ती साहित्यिकान. ताणें समाजाक जागृत करपाक जाय कारण तो समाजाच्या बोजाचेर उबो आसा. पूण ही फडफड आमकां दिश्टी पडना. म्हणजे 1966 जेन्ना विखारी प्रकल्प येवपाचो जालो सावयवेऱ्यां आमी फडफडले. हांव फडफडलो रवींद्र केळेकार अरुण हेबळेकार
हे सगळे लेखक जे अंत्रुजेन आशिल्ले ते फोडले. पूण हेच आमी 70च्या वाठारांत जर पळयलें जाल्यार थंय मॅंगनी जायले, थंय शेतां वाटां उद्ध्वस्त जाली, पूण कोण फडफडयल्ले आमकां दिश्टी पडना. किंवा आतां नव्यो नव्यो गजाली येता ज्यो मानव जातीच्या विरोधात आसा वा मनीसपणाच्या विरोधात आसा. थंय आमकां लेखक फडफडयल्ले दिसना. लेखक धरून चलता राजकारणाचें हें काम आसतलें अशें म्हणून. सो लेखकांनी आपलो मूळ स्वभाव जो आसा तो विसरायेर घाला. लेखक संवेदनशील ना. लेखक त्या सुकण्या वरी आसूंक जाय जें सुकणें तडफडटा जेन्ना ताका विशारी वायू लागता. सो समाजान जें कितें वायट घडपाचें आसा ताची सुलूस लेखकाक लागची अशी तुमची अपेक्षा आसा. ही अपेक्षा रास्त आसा आनी हाचेर आमी फुडें उलयतलेच. पूण सद्या वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया हेच आमच्या कार्यावळींत. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. आमचे एक खाशेल्या कार्यावळींत आमी आसात कोंकणीचे ज्येश्ठ साहित्यीक बाब पुंडलीक नायक हांच्या वांगडा. तांचो आयज वाडदीस आनी हो वाडदीस आमी आगळे तरेन तांचे बरोबर मनयतात. तांचे मनोगत जाणून घेतात, तांचे विचार जाणून घेतात आनी सद्याची पिढी खंय वता हाचेर तांचें जें भाश्य आसा तें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें. पुंडलीक बाब, आमी ब्रेकाक वचचे पयलीं उलयताले की लेखकान कसो संवेदनशील आसूंक जाय. आतां लेखक जेन्ना तुमी आशिल्ले ही संवेदनशीलता तुमचे मदीं भाशीक चळवळींतल्यानूय आयिल्ली. कारण त्या वेळार भाशीक चळवळ सामकी तेंगशेर पाविल्ली. गोंयांत कोंकणीवादी आनी मराठीवादी अशे दोन गट पडिल्ले. आतां आयज परिस्थिती अशी आसा की मराठी साहित्य संमेलनाचें निमंत्रण जें आसा तें एका कोंकणी लेखकाक मेळटा. सो ते नदरेन कोंकणीन खुबशें एचीव केलां अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. पूण तरी लेगीत ताका गोंयांत विरोध जाता. ही विरोधाची बोड जी आसा ती खूब जुनी. म्हणजे मराठीची सेवा करपाची ही एक मराठीवाल्याची हांगासरल्या पद्दत. कोंकणीवाले आपली भाशेंतल्यान कोंकणीची सेवा करता, पूण मराठीवाले मराठीची सेवा करतना कोंकणीक गाळ मारल्या बगर वा कोंकणीक दुशण दिल्या बगर तांचें पान हालना. थंय साहित्य संमेलन जाता. त्या साहित्य संमेलनाक तुमी विरोध करपाचो प्रश्नूच येना. आनी विरोध सुद्दां कसो बाकी बाबाचें उजरां म्हाका याद जाता. नाक आमी पावणेर काडला, घरात तुमी लाज. म्हणजे आमी लज बीन सोडल्यात, नाकूच आमी कातरून उडयला, पावणेर काडला, तुमी लाज घालात. म्हणजे आपलें नाक कातरून तुका नखलामी करपाची ही पद्दत जी आसा ती. हातूंत मराठी लेखक ना अशें न्हय, पूण ते मूक साक्षीदार आसात. म्हणजे थोडे मराठीचे अभिमानी जे आसा ते मुखार आसा, पूण सुप्त साहित्यिकांचो सुद्दां ताका हें आसा, पाठिंबा आशिल्ले भशेन आसा. ना जाल्यार साहित्यीक कांय अशे कोण आसा ते अशे कोण मुखार येवन म्हणना की ना दामोदर मावज्याक ताणें आपयलो, आजून कांयच कसली चूक केली ना असो मराठी लेखक एकटोय गोंयचो म्हणना. हाजो अर्थूच असो की त्या ठरावाक वा ते जें कितें ठरयलां निशेध करपाक तांचो सगळ्यांचो सहभाग आसा. खरें म्हळ्यार मराठी हांगासर आसा, मराठीचें सातत्य आशिल्लें आसा. पूण एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, भाशावार जेन्ना प्रांत रचना जाली आनी ती सुयोग्य आसा अशें आमी समजलें, तातूंत कोंकणी आमच्या वाट्याक आयली. आनी शणैगांवाच्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार तुमकां भाशीक जर कितें चमत्कार करपाचो आसा वा भाशीक कर्तृत्व दाखोवपाचें आसा जायत जाल्यार ताच्या खातीर दुसरे भाशेचो आदार घेवपाची गरज ना. तुमचे भाशेंतल्यान तो चमत्कार घडोवन येता. म्हज्या सारकेल्यान रवी शणैगांवाचो होच मंत्र उखल्लो. पूण आमकां दुसऱ्या भाशेची गरज ना. गरज आसा तशी हिंदीची आसा, हेर इंग्लिशीची आसा. नवे कितें प्रकार आयल्या ते पळोवपाक आमकां गरज आसा. पूण परकी भाशे बगर आमचें पानूच हलना अशें जावंक शकना. आमी तरी परिपूर्ण जाल्या कोंकणीच्या नदरेंतल्यान अशें. सो व्यक्त जावपा खातीर आमचे कडेन आतां कोंकणी आसा. गेल्या कांय वर्सांचो जर इतिहास पळयत आमकां तशेंच दिसत येता. सद्याची गोंयची वर्तमानपत्रां सुद्दां जर आमी पळयत थंय आमकां मराठीन वर्तमानपत्रां आमची खूब येतात. चडशे आमचे पेपर मराठीन आसात. पूण थंयचो जो स्टाफ आसा चडशे पत्रकार आमकां आयात करचे पडटात. आज परिस्थिती अशी जाला की शुद्ध आनी बरी मराठी बरोवपी सुद्दां
पत्रकार आमचे कडेन मेळना. सो हे जे भाशीक वादा भितर लुकसाण निमाणें कोणाचें जालें? मराठी बरोवप्याचें जालें काय कोंकणी बरोवप्याचें जालें? मराठी बरोवप्याचें जालां. एक गजाल म्हाका जाणवता की साहित्य अकादमीचो अवॉर्ड घेवया आमी म्हणून तो आमच्या संजीव वेरेकाराक मेळ्ळो. संजीव वेरेकार हो हे साहित्यीक रचनेंतलो निमाणो खेळ साहित्यीक हे ताच्या उपरांतूय आनी येतले. फुडें काडली जाल्यार गटवारी वर्गवारी जाल्यार रवींद्र केळेकार धरून तो मागीर संजीव वेरेकारा कडेन येवन ती थांबूं येता. ताका सुद्दां साहित्य अकादमीचो अवॉर्ड मेळटा आनी तो भोवमानीत जाता. ताच्या बरोबरच्यो ज्यो जनरेशन कोंकणी जनरेशन म्हणून ज्यो मराठी जनरेशन आसा तांकां हे पुरस्कार मेळना. कारण कितें काय म्हळ्यार हांचें लेखन मराठींतल्यान जाता आनी अभिव्यक्तीची कोंकणी खातीर गोंय प्रदेशा खातीर अभिव्यक्तीची भाशा कोंकणी आसा. हातूंत ह्या लेखकाचें खूब लुकसाण जाता. जे आमचे मित्रच आसा जो भोवमान म्हाका फावता वा संजीव वेरेकाराक फावता तो अनेक कितल्याच लेखकांक फावूं येता. पूण ते मराठीची ती गुडी हातान धरिल्ल्यान तांकां ते वंचीत उरता. साहित्य अकादमीच्या बाबतींत म्हाका अशें म्हणोनशें दिसता की कोंकणीक तो पुरस्कार सोंपेपणी मेळटा. सोंपेपणी म्हणजे असो की ज्या पुरस्कारा खातीर हिंदी 100 लेखक आसता, मराठी 50 लेखक आसता, थंय कोंकणीचे 5 लेखक आसता आनी त्या 5 मदीं तो अवॉर्ड मेळटा म्हणून तुका तो खूब सोंपो दिसता मेळाक. तो विद्वत्तेकूच मेळटा पूण तो 5 मदीं मेळटा इतलेंच फरक. 100 मदीं मेळना. 100 मदीं तुका सर्त करची पडना. 5 मदीं ती मेळटा. म्हणजे उलयतना आमी अशें म्हणूं येता कोंकणीक पुरस्कार मेळप सोंपो म्हणून. पूण दुसरे भशेन हांव म्हणूंक शकता तो इतलो कठीण. साहित्य अकादमी हें भारत स्वतंत्र जालें 1947 50 मेरेन सगळ्यो गजाली जाग्यार पडल्यो. सगळ्या अकादमीचें गठन जालें आनी तेन्नाचे पुरस्कार मेळपाक लागले. महाराष्ट्रांतल्या खाची कोनशांनी हो पुरस्कार मेळ्ळा. बेळगांवा मेळ्ळा, बॉर्डर एरियेक मेळ्ळा. तो गोंयांत आजून कित्याक मेळना हाचो विचार आमच्या मराठी लेखकांनी करपाची गरज आसा. कारण तांचो वांटो तांचो पुरस्काराचो भाग कोंकणी कडेन येता. ताणें थंय क्लेम करप हो म्हजो पुरस्कार म्हणून. हें मराठी कडेन क्लेम करपाक वता. एकदां लक्ष्मण गायकवाड आनी हांव साहित्य अकादमीच्या एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आशिल्लो. लक्ष्मण गायकवाड मराठींतलो एक दलीत लेखक. हांवें ताका म्हळें आमचो सुरेश लोटलीकार विष्णू वाघ आसा तांकां तुमचे पुरस्कार दियात मरे. नाही ते कशें शक्य आहे, आपला महाराष्ट्र खूब मोठो आहे ना, तुम्ही कोंकणी तेन्ना एडजस्ट करा ना, लक्ष्मण गायकवाड सांगता. म्हणजे सगळ्यांच्या महाराष्ट्रीय लेखकांच्या आनी तांच्या मतान की गोमंतकीय लेखकांक जर तो अवॉर्ड जाय जाल्यार ताणें कोंकणींतल्यान प्रयत्न करपाक जाय. कोंकणी तांच्या खातीर आसा. मराठी कडेन ताणें क्लेम करूंक फावना. आनी दुसरी एक गजाल सांगता, आमचो फामाद लेखक नरेंद्र बोडके कवी हो दुयेंत पडलो. जिवावयलें दुखणें ताचेर आयलें. आनी साहित्य अकादमीन एक पद्दत आसा की असो जिवावयलें दुखणें ज्या मनशाक येता ताका कितें आर्थीक मदत अध्यक्ष आपल्या अधिकारान करता. म्हणून हांवें प्रपोजल सुनील गंगोपाध्याय जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो तांचे कडेन व्हेलें. आमचो असो एक लेखक आसा डायलिसीसचेर चलना, ताका पयशांची खूब गरज आसा. तो म्हणलो बरे भशेन करूं येता. चड न्ही ते 2-2.5 लाखांची तरतूद ती. पूण ताणें एकूच दितालें ते अवॉर्डी आहेत ना, ते अवॉर्डी आसा न्ही. हांव म्हळ्यार कसलो अवॉर्ड, महाराष्ट्रांतले अवॉर्ड तांकां जाय ते मेळ्ळा. नाही महाराष्ट्रांतले नाही म्हणला पूण आमच्या घरचो अवॉर्ड जो आसा साहित्य अकादमी तो मेळ्ळा न्ही तांकां. हांव म्हळ्यार तो मेळूं ना जाल्यार मागीर कशें जावचें ना म्हणलो. कमीत कमी तो तरी अवॉर्ड मेळपाक जाय. ही जनरली क्रायटेरिया आसा भारतीय लेखकाची. पूण अश्यो कांय गजाली आसा जाका लागून आमचे लेखक वंचीत उरता. आनी कित्याक काय म्हळ्यार मराठीचो तो वृथा अभिमान. तुमकां मराठीन कोणें बरोवपाक हाडूंक ना. रवींद्र केळेकाराक कोणें हाडूंक नाशिल्लो. चंद्रकांत केणी, रवींद्र केळेकार हांणी मराठीन आनी आमचो सैल हांणी कोंकणी बरोबर मराठींतल्यानूय बरयलें. तशें तुमी बरोवं येता. पूण तुमचो अधिकार जो आसा कांय गजाली मेळोवपाच्यो. आज म्हजो नवोदीत लेखक गोंयच्यान मुंबय वा आसामाक विमानान वता कविता वाचपा खातीर. 4 मिनटांची कविता वाचपा खातीर तो विमानान वता येता आनी ताची रावपाची वेवस्था अकादमी करता. ही सुविधा वा ही संद हांगासरले मराठी लेखक मेळना. कित्याक काय म्हळ्यार तो मराठी घेवन बसलो. सो हांचे कडेन प्रतिभा आसा पूण ती जर कोंकणींतल्यान व्यक्त जाल्ली जाल्यार तांकां मान सन्मान वा प्रतिश्ठा मेळपाची. जाल्यार म्हाका याद सादारण 1970 माधवराव गडकरी बीन हांगा येताले तेन्ना ते म्हणटाले की इतल्या निदान 10 लेखकांना तरी मी मुंबयला महाराष्ट्रात घेवन जाईन.
तेन्ना हांवें म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें ह्या धा लेखांनी हांव हांसचो ना, हांव पुंडलीकर नायक हांसचो ना. म्हाका वचपाचो आसल्यार ती मराठीची म्हाका गरज ना, हांव म्हज्या भाशेंतल्यान वचूंक शकता. आनी हांव सगळ्या देशभर भोंवून आयलो फकत म्हजे भाशे खातीर. मराठी केल्ले फकत महाराष्ट्रान उरचो नाशिल्लो. म्हजी कोंकणी आसामीन गेली, बंगालीन गेली, हेर भाशांनी ट्रान्सलेट जावन गेली. म्हणटा परत शेणै गोवाचे उद्गार. तुमकां भाशीक पराक्रम करपाचो आसल्यार तो तुमच्या भाशेंतल्यानूय करूं येता वा करपाक जाता. सो भाशीक पराक्रम जो आसा तो तुमच्या भाशेंतल्यानूच तुमकां करचो पडटलो आनी तेन्नाच संवसार तुमची दखल घेतलो. कोंकणी प्रजेचो आवाज ही जी चळवळ आशिल्ली, लोक चळवळ, ती जेन्ना उबी रावली आनी ते व्हडलें झूज जातकच आमी कोंकणीक जैत मेळोवन दिलें, कोंकणीक आमी राज्य भाशेचो दर्जो मेळोवन दिलो, गोंय एक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो, एक राज्य म्हणून आनी आमची राज्य भासा म्हणून. आमी जेन्ना फुडले पिळगे कडेन पळयतात, कारण हांव हे हातूंतल्यान विचारता दृश्टिकोणांतल्यान, कारण आमची अभिव्यक्तीची साधनां आसा ती बदलत चल्ल्यात. पुस्तकां बरोवप मातशें आउटडेटेड जावंक चल्लां. नवे नवे प्रयोग येतात, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी फुडें पावल्या. तो एक राज्य भाशा आनी एक आमचें भाशीक राज्य म्हणून आमी हो डेव्हलपमेंट आसा ताका कशें तोंड दितले. नवें तंत्र जें आसा त्यो गजाली आमी शिकच्यो पडटल्यो. प्रत्येक साहित्याचें तंत्र बदलता, कथेचें तंत्र बदलता, नाटकाचें तर बदलता, सिनेमाचें तर प्रश्नूच ना, बदलत आसता. ह्या सगळ्या तंत्रा कडेन आमी जुळोवन घेवचें पडटलें. आमचे कडेन टॅलंट आसा, गुणवत्ता आसा, पूण ती आमकां कन्वर्ट करची पडटली तंत्रान. आनी ह्या खातीर नवें तंत्र शिकप आमचे कडेन गरजेचें आसतलें. सो लेखकांनी सदांच अपडेटेड रावचें. अपडेटेड रावपाकूच जाय. आतां नवें जें जनरेशन येता, नवी जी पिळगी येता, तातूंतल्यान तुमी म्हणलें तशें आमकां स्पार्क्स दिसता खंय खंय मदीं मदीं, पूण तातूंत सातत्य दिसना. हें जर सातत्य हाडटलो जाल्यार आमच्यांनी सिस्टम म्हणून, कित्याक कोंकणी आतां राज्य भाशा आसा, तिका सगळो सपोर्ट आसा, फाटबळ आसा, एक संस्थात्मक कसलो तरी वावर जावं येता ताचे खातीर. परत एकदां सगळ्यांनी जागृत जावचें पडटलें. म्हाका याद जाता एक 20 वर्सां आदीं जेन्ना हांव अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना म्हजे भोंवतणचे प्रोफेसर मातशें म्हाका चडूच पुंडलीक नायक ग्रेट रायटर करतालो. हांवें म्हळें हांव एक सादो लेखक अशें देशांत म्हज्या आनी गोंयांत कितलेशेच लेखक आसा. तांणी थंयच्या प्रोफेसरान एका म्हळें तशें न्हय म्हणलो पुंडलीक, संवसारभर आपले भाशेंतल्यान बरोवपी लेखक आसा, पूण आपले भाशे खातीर झगडपी तूं एक लेखक, म्हणून तुजेर आमी विशेश लक्ष दिलां. म्हणटा ही विशेशता जी आसा ती कोंकणी लेखकान समजून घेवपाक जाय. आपलें वैशिश्ट कितें ना, फक्त कविता बरोवपान आसा काय संघर्श करपान आसा, हाची वळख दर एका लेखकान घेवची पडटली. आनी तेन्नाच तांचे लेखणेक एक तेज येतलें. जागतीक स्तरार आतां आमी पळयतात की कोंकणी आमी 5 लिपयांनी बरयतात. थंयच्यान तुमकां कितें दिसता, कितें आशा आमी दवरूं येता बाकी लिपयांतल्यान साहित्य निर्मणी जाता तांचे कडल्यान? कारण गोंयाक आमकां वेगळो इतिहास आसा, तांकां वेगळो इतिहास आसा भाशीक चळवळीचो. तांकां एक संद आसा, ते हेर भाशीक जे आसा, हेर भाशे कडेन संबंदीत लोक जे आसा, म्हणजे देखीक कर्नाटकांत जे आमचे लोक कांय रावतात, चड करून कर्नाटकी हिंदू, तांणी थंयच्या नाटकाचो अभ्यास केला. म्हणजे गोंयांत कोंकणी नाटक उबें रावंक ना, ताच्या पयलीं कर्नाटकांत ते उबे राविल्ले आनी ते कर्नाटकी लोकांनी केल्लें. पळोवन तर कृष्ण प्रभू हो तातूंतलो एकटो. त्या लोकांक एक बरी संद आसा की तांकां आमकां हांगा जसो मराठी कल्चराचो अनुभव आसा किंवा आदार आसा, तसो तांकां थंयच्या समृद्ध असो कर्नाटक साहित्य किंवा रंगमंच जो आसा तांचो आदार तांकां जावं येता. तो तसो ताणें करून घेतला. फुडलीं 25 वर्सां कोंकणी चळवळ आनी कोंकणी साहित्य हाचे कडेन तुमी कशा तरेन पळयतात? भोवतेक आमचे नवे प्रश्न जे आसा त्या प्रश्ना कडेन आमी पळोवन जाला. मायनींग आसा, मायनींगचेर हांवें म्हज्या सारकेल्यान तर बरयलां, पूण बाकीच्या खुबशे जाणांनी आतां कथा कविता बरयतात. ताचे भायर नवे कितें आतां नवे विशय जे येता त्या विशयाचेर आमी लक्ष केंद्रीत करपाचें गरज आसा. अपबुआ सारको एखादो नवोदीत लेखक नव्या विशयाच्या शोधांत आसता, किंवा स्वता तूं केन्ना केन्ना नवे विशय केन्ना केन्ना मांडटना दिसता. अशा नव्या विशयाच्या शोधांत आमी आसचें पडटलें. आमची पारंपारीकता, ग्रामीण कथा, प्रादेशीक कथा ह्यो गजाली आतां जुन्यो जाल्यो. आतां नवे विशय आमी सोदचे पडटले. नवे विशय सोदचे पडटले, नवे चॅलेंजीस, नवी आव्हानां आमकां स्विकारची पडटलीं. तेन्नाच आमी कोंकणी भाशेची जी चळवळ आसा, हांव तिका चळवळ मुद्दम म्हणन, कारण फक्त एक साहित्यीक चळवळ न्ही, ती एक समाजीक चळवळींतल्यान उबी जाल्ली एक
वेगळ्या प्रकारची एक शक्त. ही शक्त जर फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां नवें कितें तरी सोदून काडचें पडटलें. पुंडलीक बाब सारक्या मनशाची ही धारदार लेखणी चल्ली आनी ताणें गोंयच्या लोकांक जाग हाडली, गोंयच्या भौसाक जाग हाडली. आनी अशा लेखणेची परतून आमकां एकदां गरज आसा. आनी ताका लागून पुंडलीक बाब तुमची जी स्फूर्ती देणें जें साहित्य आसा त्या साहित्या पासून स्फूर्त घेवन खुबशे नवे भुरगे तयार जातले. आनी हो जो कोंकणीचो जो लढो आसा, साहित्यीक लढो आसा, कित्याक प्रत्येक साहित्यीक कोंकणीचो एक फायटर अशें मानून हांव चलतां. आनी हे नवे नवे इश्यू घेवपा खातीर हो फायटर सदांच तयार आसतलो अशें तुमच्या वाडदिसाच्या निमतान म्हाका आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या आयकुप्या खातीर आनी पळोवप्या खातीर सांगीन दिसता. तुमी आमच्या वांगडा भासाभास केली, तुमकां हांव काळजांतल्यान दिनवास. आनी आतां तुमी 70 अशीच आमकां 100रावोय तुमचो वाडदीस पळोवंक मेळचो अशी हांव आस्त बाळगितां. तुमी खंय सुचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. धन्यवाद. देव बरें करूं.